मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी साद्या काळाच्या 6व्या आयतारान भितूर सोदता आनी आज 6व्या आयतारान भितूर सोदतना आमी किरीत भाशेन निरोपराधी बाळकांचो न्हय, पूण आमी आज दीस समोर उमताव तो जावन आसा पवित्र बाळपणाचो दीस समोर उमताव, होली चायल्डहूड. आनी किरीत भाशेन सगल्या आमच्या भुरग्यांक आपलें जिवीत बरे तरेन जिवंक मेळचें म्हूण आमी ह्या पवित्र बाळपणाचो दीस समोरून तांचे खातीर मागता. आयच्या दिसाक आमी किरीत भाशेन बरे भाशेन देवाचेर कशें आमी पातयेवचें आनी आमचें जिवीत आमी सारचें हाचे विशीं आनी कशे तरेन आमचें जिवीत खुशाल देवाचेर पातयेता तेन्ना उदीक आमकां ह्या जिवितांत खुशालकाय मेळटा ताचे वयर नियाळटले. हॅरल्ड ट्रॅफर्ड हो एक दोतोर आसलो आनी आपल्या जिवितांत ताणें मेंटल हेल्थ इन्स्टिट्यूट विनेबागो हांगा विस्कॉन्सिन USA हांगासर ताणें मेंटल हेल्थ इन्स्टिट्यूट उगडलेलें. ताचो डायरेक्टर तो आसलो आनी हें उगडटा आसतना किरीत भाशेन ताणें 5 वांकड्यो वस्तू मनीस चिंता आनी त्यो तांचें चिंतप सारकें न्हय म्हूण ह्यो 5 वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार दवरली. पयली वस्त तो म्हणटा, चड म्हजे लागीं वस्तू गिरेस्तकाय व्हड म्हजी खुशालकाय अशें मनीस चिंता. म्हजे लागीं जितली गिरेस्तकाय आसा, म्हजे लागीं जाय त्यो वस्तू आसात तितलेच म्हज्या मनाक शांती अशें मनीस चिंता. द मोर यू एक्युमुलेट एंड हॅव द हॅपियर यू वील बी अशें मनशाचें चिंतप. दुसरें वांकडें चिंतप तो म्हणटा, जितलो हांव वावर करून दुडू जोडटा तितली जोड तितली व्हड म्हजी खुशालकाय. म्हणजे द मोर यू प्रोड्यूस एंड अर्न द हॅपियर यू वील बी. हेंय आमचें एक वांकडें चिंतप अशें तो म्हणटा. तिसरें तो म्हणटा, दुसरीं जेन्ना काळा पोरमोणे वागतात आनी हांव तेच पोरी तांचे पोरी वागता, व्हड खुशाल हांव जाता. द मोर यू आर फॅशनेबल एंड कन्फॉर्म वीथ द टायम द हॅपियर यू वील बी. हें एक वांकडें चिंतप आमचें. चवथी वस्त तो म्हणटा, जितले उणें म्हजे प्रश्न त्रास आडकोडी तितली व्हड म्हजी खुशालकाय. म्हणजे द फ्यूअर प्रॉब्लेम्स यू हॅव एंड मोर केअरफ्री यू आर द हॅपियर यू वील बी. हें एक वांकडें चिंतप आमचें. आनी 5वें तो म्हणटा, जितली चड म्हजे लागीं आधुनीक यंत्रां आसात आनी हांव तांचो वापर करतां तितली व्हड म्हजी खुशालकाय. द मोर यू कॅन कम्युनिकेट वीथ अ टेलिविजन सेट, a satellite phone, a computer, and a mobile phone, the happier you will be. भाऊ भयणीनो, ह्या 5 वस्तूंचेर तो म्हणटा आमी नदर घालीत जाल्यार मनीस अदीक आनी अदीक आपल्या जिवितांत सवस्कायेन ना, मनीस अदीक आनी अदीक खुशाल ना, मनीस अदीक आनी अदीक शांतीन जिवंक पावना. आनी हाका लागून आयची तिनूय वाचपां आमकां हेच विशय आमचें लक्ष ओडूंक आमकां उलो मारता. पयलें वाचप आमी जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें घेतलां आनी कांय बरी जेरेमियास प्रवादी ह्या पुस्तकांत कांय बरी आमकां शिडूक करूंक सोदता. तो म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर पातयेता आनी जो मनीस देवाचेर पातयेता तांचे मदें अंतर आसा. मनशाचेर पातयप म्हणजे मनीस आपले पदवेचेर, आपले गिरेस्तकायेचेर, आपल्या लागीं आसलेल्या गिन्यानाचेर, आपल्या लागीं आसलेल्या सगल्या बोडाचेर पातयेता. एक तरणाटे म्हजे लागीं भासाभास करताले आनी म्हणटाले, पूण हेंच देवान आमकां दिलां न्हू फादर, बोड आमकां देवान दिलां, गिरेस्तकाय देवान आमकां दिलां, गिन्यान आमकां दिलां, सो आमी ताचेर पातयेवंक गरज न्हू. हांवें म्हणलें, वय तुवें पातयेवंक गरज, पूण ताचेर तूं पातयेवन आपलो फुडाकार करूंक सोदता जाल्यार तूं चुकलां. देवाचेर पातयेवंक गरज, कित्याक हें बोड देवातान येता, हें गिन्यान देवातान येता, हें आमचे जिवितान आसलेली गिरेस्तकाय देवातान येता, आमच्या जिवितान आसलेलें बाबा भयणीनो पदवी देव आमकां दिता, ती बरे तरेन आमी वापरूंक गरजेची. आमी तो चुकता जाल्यार बाबा भयणीनो आमी आमचेर पातयेता तेन्ना आमी शांतीन जिवंक पावना, आमी खुशाल आसना, आमी घडीक एकामेका सोबें झगडीं झुजां करूंक पावता, आमी भासाभास सोदी करता, निराशी आमचें जिवीत जाता. आनी हाका लागून
आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता, जो कोण मनशाचेर पातयेतात ते एका झाडा पुरी फळां दिना, ताची पाडां भितर उदकान वचून बाबा भयणीनो रिगलोली नात. वयर सुपरफिशियल, वयल्या वयरूच ती उरतात आनी सुकून वत येवन करपून बावून वेता. जो कोण सर्वेस्पराचेर पातयेता तो मनीस आपल्या जिवितान बाबा भयणीनो आपले अस्कोतायेक ओळखून घेता. ही नोज वॉट आर हीज विकनेसीस. ही इज हंबल बिफोर ऑल द टॅलंट्स दॅट ही हॅज. आपल्या जिवितान सगळे जे आपल्याक देवान दिल्ले गूण देवाचेर पातयेवन तो वापुट्टा. आनी असलो मनीस किरीत भाशेन खुशाल आसता. ताची बाबा भयणीनो पाडां उदकाचे जोरीन भितर रिगलोली आसता. ताची पानां हिरवीं आसतात आनी तो बरी फळां दिवंक पावता, अशें जेरेमियास प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपान आमकां सांगता. आनी तो म्हणटा, आमी मनशांचेर पातयेवन न्हय पूण सर्वेस्पराचेर पातयेवन आमचें जिवीत सारूंक गरजेचें. तेन्नाच की आमकां जिवितान अदीक आनी अदीक सुफळाय मेळटली. जिवितान आमकां अदीक आनी अदीक खुशालकाय मेळटली. जिवितान आमकां अदीक आनी अदीक शांती मेळटली. दुसरें वाचप आयचें बागयोन पावलो कोरींतकारांक बरोवन बाबा भयणीनो आपले 15व्या आवेस्वरान एक चीट बरयता. बागयोन पावलोन कोरींतकारांची पवित्र सभा स्थापलेली आनी पवित्र सभा स्थापल्या उपरांत बागयोन पावलो एफिसुसाक वेता. आनी तुयें तो आयकोता. कितें आयकोता? एफिसुसाची पोरजां किरीत भाशेन आतां आपलींच गिन्यान वापुट्टा. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरूंक जेजू पुनर्जिवंत जाला हाचेर ते दुबावतात. इतलेंच न्हय, आमी जोण एकलो मेल्या उपरांत पुनर्जिवंत जावची नात म्हूण ते ही बाबा भयणो आडवी शिकोवन दितात. हें जेन्ना बागयोन पावलो एफिसुसाक तान आयकोता तो तांकां चीट बरयता. कित्याक तो पयस आसलो आनी चीट बरोवन तो कोरिंताच्या भावा भयणाक अशें सांगता. काय बरीं उतरां. जेजू पुनर्जिवंत जाला म्हूण सोत मानतालीं, पूण आतां तुमचे मदें थोडीं मनशां जेजूचेर भावार्थ दवरून मेल्यांत ती पुनर्जिवंत जावची नात म्हूण वांकडी शिकोवन दितात दुसऱ्यांक. हें सारकें न्हय म्हूण तो तांकां कोडीत करता. आनी तो म्हणटा, जरी तर जेजू पुनर्जिवंत जावंक ना जाल्यार आमची सोडवण बेकार. आमकां खंयची सोडवण मेवली तर? आमी त्याच पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजून आमकां सोडवण फावो जाली आनी सोडवण आमकां बरवंसो दिता. बाबा भयणीनो, बरवंसो आमकां फटयना अशें पाप साहेब आपल्या दाखल्यांत आमकां शिकयता. आनी हाका लागून बागयोन पावलो म्हणटा, बरवंसो आमकां फटयना की जेजू मेलो पुनर्जिवंत जालो, तुजी आनी म्हजी सोडवण करून आमकां बापाचीं भुरगीं ताणें केलीं. ह्याच पुनर्जिवंतपणाचेर बरवंसो धरूंक गरजेचें. आमी मरतल्यांव पूण एका दिसाक जेजू बरोबर आमी पुनर्जिवंत जातल्यांव ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमी सगल्यांनी तयार जावंक गरजेचें. आनी हें तुमी कोरिंताचे पवित्र सभेन विसरचें न्हय म्हूण हे चिटीन तो बरोवन तांकां उगडास करता. आयची शुभ वर्तमान बाबा भयणीनो लुकाच्या शुभ वर्तमानांतले आमी घेतलां आनी थंयसर आमकां 4 भागयां मेळटात. पयलें भाग्य आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा, गरीब ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. पूण तुमकां ग्रेस्तांक हाय हाय. कित्याक काय जेजू अशें म्हणटा? ह्या संवसारान आमी पळयता जायतो लोक बाबा भयणीनो ग्रेस्कायचेर पातयेवन जियेता. म्हजे लागीं आसा ती धन दौलत, म्हजे लागीं आसा ते पयशे, म्हजे लागीं आसा तो बँक बॅलन्स, म्हजे लागीं आसात त्यो वस्तू, सगळे म्हाका व्हडपण कशें दिसता. हांव तांचेर पातयेवन जियेता तेन्ना म्हजें सगळें खोटा. कित्याक ह्यो वस्तू सरतल्यो, ह्यो वस्तू म्हज्या जिवितान उरच्यो ना बाबा भयणीनो. आज आसात जाल्यार फाल्यां त्यो ना. हाका लागून बाबा भयणीनो तो म्हणटा, ह्या संवसारी वस्तूंक लोबदून आमी चिकटून रावंक गरज ना. आमी ग्रेस मनशां थंय ग्रेसकाय जायती आपल्या ग्रेसकायचेर पातयेवन ती पदवी दाखयतात. पूण एक गरीब मनीस आपल्या लागीं 2 दिसांचें जेवण आसल्यार तें आपल्याक जेवंक मेवतलें म्हूण खालतिकायेन देवाक दिनवासून जियेता.
आमी केन्नाय पळयलां झोपडीन रावतेलीं मनशां कितें आसा तांचे लागीं? कांयच ना. एक एक पावटी कोण चोरून वतलो, कोण कितें करतलो हुस्को तांकां ना. आसात तीं थंयसर, जेतात, कुशालकायेन जेतात, जेवण मेवलें जेवतात, बरे तरेन आपली न्हीद काडटात. आमकांच हुस्को कोण चोर येतलो, म्हजी गिरेस्तकाय वतलो, म्हजें भांगार वतलो, म्हजी वस्तू चोरून वतलो, आमच्यो ह्यो वस्तू अमके कडेन लॉकरान घातल्यात त्यो नाच जातल्यो. आमकां हुस्को. म्हणटकूच जेसू म्हणटा गरीब ती सुभागी पूण तुमकां गिरेस्तांक हाय हाय. म्हणटकूच देवाचेर तुवें तुजें जिवीत पातयेवन जिवंक गरजेचें. दुसरें आमकां आयच्या दिसाक भागया मेळटा तें आतां भुकेल्यान ती सुभागी पूण जी कोण सजमतात आपूण दादोशी जाल्यान तांचें हाय हाय. बाबा भयणीनो, भुकेल्यांत कसल्यो वस्तूक आमच्या उत्मीक वाड जावंक आमी देवाच्या उतराक दिसपोटी जेन्ना भुकेता, आमी दिसपोटी आमचेच नवसरणी करूंक आमी वावुरता, दिसपोटी आमचें जिवीत बदलून देवाचेर आमी पातयेवन जियेता, तेन्ना आमचें बरेंपण येता. पूण सपोज आमी समजली की आमी सगळें जाणां, सगळें आमकां मेळ्ळां, आमची भूक तान ह्याच संवसाराच्या वस्तूंनी आमी सारली जाल्यार, आमकां मेळटा ती मौजां आमी मारली जाल्यार, मेवता तें पोजोळपण आमी पडयलें जाल्यार, बाबा भयणीनो, आमचें कोटा, आमचें हाय हाय. आमी तर आमच्याच पातकांचें रुदन करून आमच्या जिविताची नवसरणी करिना जाल्यार आमी तें सुर्गीचें सूख भोगूंक पावचे ना. तिसरें भागयां तो आयच्या दिसाक म्हणटा आतां रुदन करता ती सुभागी पूण तुमी आतां आसतल्यांक हाय हाय. जो मनीस आपल्या जिविताचेर नियाळ करता आनी तो म्हणटा खरेंच हांवें पातक केलां, जो मनीस आपल्या जिविताचेर नियाळ करता आनी म्हणटा खरेंच हांव वायट मार्गात चल्लां, जो मनीस आपलें जिवीत पळयता आनी म्हणटा खरेंच देवाचेर आड गेला, हो मनीस आपल्या जिविताची नवसरणी करूंक पावता. आमी रुदन करूंक गरजेचें. आमी पवित्र साक्रामेंत आमकां दिल्लो आसा कसलो? नवसरणी करूंक आमच्या जिविताची. आमच्या जिवितान बाबा भयणीनो, संदानाचो साक्रामेंत, कुमसार जावपाचो साक्रामेंत आमकां फावो जाल्लो आसा. आमचें जिवीत नवसरूंक आमी वावरुया. आमच्या जिवितान पातक आसा तें पयस करूंक दिसपोटी प्रयत्न करूंक आमी वावरुया. आनी शेवटाक आमकां आज भागयां मेळटात लुकाचें शिवण. आतां पिडापीड सोंसतात ती सुभागी, आतां तुमचें लोक बरें उलयतल्यांक हाय हाय. जरी तर म्हज्या नांवा खातीर दुसरो तुका भायरायतीत, म्हज्या नांवा खातीर तुका बाबा भयणीनो खिणटा, म्हज्या नांवा खातीर तुमकां बाबा भयणीनो ह्या समाजान दुमाडो मेळटा, खुशाल जायात. कित्याक सर्गी तुमी इनाम तुमचो जोडलो. जेजू खातीर जायते पावटी आमकां दुसरो दुबावता, आमकां दुसरो वायट उतरांनी पाचारता, दुसरे आमकां लेखिनात, दुसरे आमकां आमी बरी सेवा करता जाल्यार, बरें दुसऱ्यांचें आमी उलयता जाल्यार, बरे तरेन इगोर्जेन आमचो वावर करता जाल्यार दुसरे आमकां खिणटात. असल्या वेळार आमकां म्हणटात आतां पिडापीड सोंसतात ती सुभागी. जेजूच्या नांवा खातीर आमी आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो दर दिसाक झुजूंक गरजेचें. तेन्नाच की सुर्गीचें राज आमकां सगल्यांक फावो जातलें. तर आयच्या दिसाक बाबा भयणीनो, मनशांचेर पातयेवन न्हय पूण सर्वेस्पराचेर पातयेतात ती सुभागी म्हूण आमकां देव उलो मारता. पयले वाचपान आमी आयकलां कशे तरेन मनशाचेर पातयेलेलो मनीस निराशी जावंक पावता, कशे तरेन सुकलेल्या पानां भशेन तो ताचें झाड सुकोवन वेता. पूण सर्वेस्पराचेर पातयेता तो मनीस ताचीं पाडां खोल उदकान रिगून आसतात आनी हिरवीं पानां जावन तो फळां दिवंक पावता. दुसरे सुवातेर आमी दुबाव धरून न्हय पूण सर्वेस्पराचेर भरोसो धरूंक जिवंक आयचो सेवाधर्म आमकां उलो करता. आनी बाबा भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सांगता जेजू मेलो पुनर्जिवन जालो. आमी आमच्या जिवितांत बरवसो आमकां फटयना, ह्याच बरवशान आमी जियोया की एका दिसाक आमी मरून पुनर्जिवन जातले. ह्याच पुनर्जिवनपणा खातीर दोन दिसाक आमी वावरुया. पाप साहेब आमकां म्हणटा ह्या उत्सवीक वर्सा बरवसो आमकां फटयना. बरवशाची यात्रेकारां कशीं आमच्या रस्त्याचे देगेर आसलेल्याक,
आमच्या निराशी जाल्ल्या भावा भयणांक, आमची जी भावा भयणां घरदार सोडून दुसऱ्या गांवांनी आयल्यात, बकून आमच्या गांवांनी आयल्यात, तांकां आसरो दिवंक आमी दिसपोटी वावरया. शेवटाक भाव भयण, सोमयाची बागयां आमी जेवन सुभागी जावया. कित्याक तेन्नाच की आमची नवसुनी जावंक पावतली, आमच्या जिवितान सूख आनी समृद्धी आमकां मेळटली. हेच आमकां मेळूंक आमच्या जिवितान त्या जेसूक आमचो मास करून आमचें जिवीत सुभागीपणान जिवंक ताचेर आमी पातयेवया. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया.